Amit Patkar, Goa Pradesh Congress Committee President, along with other Congress leaders. He is already at Chikle. Amit Bab, your first reaction, I think it was a very shocking news for you in the morning when you got up, when you heard that Father Bolmax is no more with us. Yeah, I think it's a very sad day. So, Bab, Treasurer Orville, he called me at 4:15 in the morning, and he woke me up saying that Father Ache health is not good and the news is not good. And he said that they're trying to give him a last CPR. And so much Jaina, then they will get him off the ventilator. So that is the time I realized that something is not good. And within half an hour, he called me back and he said that father has passed away. I think Dr. Reverend Father Bolmex Pereira was not only a priest, but म्हाका दिसता गोंयचें पर्यावरण आणि गोंयांक लागून खूब तो झुजलो, गोंयांक लागून तो खूब वावुरलोय बीन. पूण म्हाका याद जाता गेल्ली 4.5 वर्सां ही वॉज ऑलवेज बिहायंड मी कसलो इशू स्पेशली वेन NEP जेन्ना जालो बिकॉज ही वॉज अ लेक्चरर बॉटनी लेक्चरर तो शिकयतालो आनी ही वॉज व्हेरी कनेक्टेड टू यूथ जेन्ना NEP आयले जेन्ना NEP इम्प्लिमेंटेशन आशिल्लें विधानसभेन जेन्ना NEPचो मुद्दो घेवपा आशिल्लो तेन्ना ऑलवेज ही वॉज पुशिंग अस we lost in between, I think. And so he was a person, not only a priest, but I think a courageous man who always, fought and who always worked in the गेल्ल्या महिन्यात 24 तारखेक ताजो बर्थडे आणि 50 वर्सां ताणें सेलिब्रेट केल्ली. सो आय थिंक इट्स टू यंग एट दीस एज ज्या मनशान एक्टिविजम स्पेशली यूथ म्हाका याद जाता कोविडाच्या टायमार हांगा ताणें चिकले क्लब म्हूण केलो युथांक एकठांय केलें आनी जी जागा पडींग आशिल्ली ज्या जागेचेर कांयच थंय पीक येनाशिल्लें असल्या जागेक ताणें जमनीक थंय रोवन तातूंतल्यान भात पीक काडलें. सो वेरी अ मॅन विथ अ विजन ताका खरें म्हणल्यार आमी म्हाका दिसता मॅनग्रू मॅन अशें टायटल दिवपाक जाय बिकॉज ऑरवील म्हाका सांगतालो की सदांच सकाळीं ताका आयतारा तो 5 उठोवप आनी घेवन वचून दे टू ग्रो मॅनग्रुव्स ऑन द कोस्टल लायन ऑफ चिकालीम. सो आय थिंक ही इज द ओनली पर्सन हू डेडिकेटली वर्कड फॉर द mangroves in Goa. I think today Goa has lost a person, a leader, who always worked in the interest of protecting Goa. आणि म्हाका दिसता खुबशे यूथ आय थिंक चिकालीम दाबोलीम ह्या एरियेतले आनी अक्रॉस गोवा नॉट ओनली फ्रॉम चिकालीम बट अक्रॉस गोवा यूथ वॉज व्हेरी कनेक्टेड टू यूथ. दे यूज टू टेक हिम एज अ रोल मॉडेल. ताणें एक बँड सुद्दां 7 नॉट्स म्हणून एक ताणें बँड स्वता तयार करून एका भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म दिल्लो. सो असो एक विजनरी एक्टिविस्ट कम प्रिस्ट कम lecturer. He has left us, and I think this is a big void because he used to always, I was very close to him. He was very guiding force. He used to always keep me on my toes. Any issue if he had missed, then he used to call and he used to, push us to the limits to take up any issues. So I think it's a big loss personally, and I think big loss for the state of Goa also. लास्ट सेरमन आमी पळयलें तातूंत ऑल्सो ही वॉज वन ऑफ द प्रिस्ट जे सेरमनाच्या वरवीं सोशियल कॉज फुडें हाडटाले. इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन बट हाव टू यूज टू एज्युकेट पीपल. आनी हांवें एक तांची इंटरव्यू केली तेन्नाय तांणी सांगिल्लें की लोकांनी भायर वचपा जाय, वोट करपा जाय इज मोर इम्पॉर्टंट. लास्ट सेरमनान तांणी कॉक्रोचा बद्दल उलयल्लें इफ यू रिमेंबर की हाव कॉक्रोच आय फायंड नाव कॉक्रोच इज मोर इम्पॉर्टंट इन लायफ याच्याबद्दल. सो आय थिंक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट सच कायंड ऑफ पीपल हू एक्च्युअली ब्लेंड टुगेदर देर रिलीजन ऑल्सो. ते म्हणजे सेरमन दिता आसतना सोशल अवेरनेस सुद्दां करता. हे आय थिंक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट सच कायंड ऑफ पीपल. No, that is what I said. It was a diverse personality. He was not only a priest, but a complete package where म्हाका याद जाता तुवें आतां उल्लेख केलो जेन्ना ताजो एक शेर्मावान जेन्ना एक इशू कॉन्ट्रोवर्सी जाली तेन्ना यू हॅड इंटरव्यूड हिम हियर
at the same very place where I'm standing. आणि the way he interacted with you, where तुम्ही तांकां प्रश्न केल्लो की तुमच्या धर्मा भितर वोटिंग हे कितले म्हत्वाचें, आनी ताणें सांगिल्लें की आमच्या धर्मा भितर की जर तर तूं वोट करना जाल्यार तें सीन अशें कन्सिडर करता, कित्याक वोटींग रायट हो तुवें पाळपाक जाय. ताणें मागीर तुवें ताका प्रश्न केल्लो की कोणाक नोटाक करपाचो, एंड ही हॅड मेन्शन कोणाकूय कर, समज जर इफ यू फील दॅट दोज people who are contesting are not fit, then there's an option of nota also. So एक असो मनीस जो सोसायटी भितर प्रत्येक मनशाक प्रत्येक स्टेपाचेर एज्युकेट करपी, लायक यू सेड आपल्या शर्मावान ही वॉज नेवर हेजिटंट टू गायड पीपल एंड टू एज्युकेट पीपल. Such individual who always thinks in diverse way, in terms of environment, in terms of society, in terms of people surrounding, in terms of youth. I think is very visionary Manish, educated Manish. And as I said, I think this is a big loss for the state of Goa, a big loss for the youth who were connected to him. आणि ते ताजे जे ड्रीम आशिल्लें की गोंय ज्यापणे डिस्ट्रक्शन चल्लां, जे कोस्टल लायन्स इरोड जाता, आय थिंक दॅट ताजे विचार हे आमी मुखार व्हरपाक जाय आनी आमी प्रयत्न करपाक जाय. तुम्ही पळयतात GNH.